जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो भुरग्यानो, आज आमी दाबाजीक परब सक्कड संता भक्तांची परब आमी संभ्रमता. फीस्ट ऑफ ऑल सेंट्स. आयची देवस्तुती, आयचें फेस्त, आयची वाचपां आमच्या क्रिस्ती जिणेंत आमी कशें भाग्यवंतपणी जियोंक साध्य आसा आनी कित्याक जिये जाय, हे सांत भक्त कशें जियेलीं ह्या विशीं नियाळ करूंक आमकां अवकाश करून दिता. एक फावटी एकलो तरणाटो चलो एका चलयेचेर मोगार पडलो. दीस रात त्या चलये विशान ताची चिन्नां ताची भोगणां, पूण तांकां एक अडखळ आसली. कित्याक म्हळ्यार तांकां सांगाता मेळोवंक, तांकां उलोवंक, तांची भोगणां एकामेकां वांटून घेवंक तांकां कुटुंबाच्यांनी आडवारले, सोडूंक ना. पूण हो चलो ह्या चलये थंय इतलो अट्रॅक्ट जालो की तिका मेळाजे, तिका उलयचे म्हूण तो आशेलो. आनी एक दीस त्या चलयेच्या आतां घरा गेलो. डोर बंद आसलो, बागेल दार बंद आसलें. ताणें नॉक केलें आनी भितर तावन चलयेन म्हळें, हू आर यू, तूं कोण? आनी वयर तर म्हळें, इट इज आय, हांव. तो ती चली म्हणाली, ना आमकां मेळोवंक जायना, उलोवंक जायना, तूं हांगा पयस सर, हांगा तावन वच. पूण इतलें आयकलेंच हो चलो बेदेस्पर जालो. बेजारायेन कंतीन फाटीं गेलो. दीस गेले, म्हयने सरले, जाल्यारय ह्या चल्याक ह्या चलयेथंय ताची चिन्नां ताची भोगणां तेंच ताच्या मोतयेन. आनी थोडे म्हयने गेल्या उपरांत परत तो त्या चलयेच्या घरा येता आनी परत डोर थंय बागेल नॉक करता आनी भितर तावन ती चली म्हणटा, हू आर यू? आनी ह्या वेळार हो चलो चिंता, हांवें ह्या सगळ्या म्हयन्यांनी सगळ्या दिसांनी चिंतचें ह्या चलये विशान, ह्या चलये विशान चिंतलां. हिचो हांवें इतलो मोग केला. आनी अशें म्हणून तो चलो म्हणालो, इट्स यू, तूं. तिणें विचारलें, कोण तूं म्हूण विचारतना हांव तूं म्हणालो, इट्स यू. आनी काणी म्हणटा तक्षण बागेल उक्तें जालें. मोगाळ भाव भयणीनो, इट्स यू. आज संत भक्तांची परब आमी संभ्रमतो जाल्यार आमी सक्कड आमी न्ही बगार क्रिस्ताच्या पावलांनी क्रिस्ताच्या मोगान ताच्या बेसावान जियोवची जाल्यार आमी खंडी जावन म्हण येता आमच्या सुमयाक, इट्स यू. आनी आमी जाणाव सांव पावलो ताच्या जिणेंत सोमयाचो मोगाचो तो जाल्या उपरांत सोमयाचो मोग ताणें सांगलेल्या उपरांत ताची उतरां गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्याय 20व्या वळींत आमी पळयता, इट्स नो लॉंगर आय हू लिव्ह बट क्रायस्ट लिव्स इन मी. आपले हांव न्ही, क्रिस्तूस म्हजे थंय जियेता. जुवांवच्या वांजेलांत स्नानीक जुवांवची उतरां आमी आयकता. तो वाडत वचा जाय, हांव ल्हान ल्हान जायचें. भाग्यवंतपण जियोंक ही वाट. ही मस्ट इनक्रीज बट आय मस्ट डिक्रीज. पोरण्या सोल्ल्यांत किर्तन 115 किर्तनकार म्हणटा, आमकांनी सर्वेस्परा आमकांनी बगार तुज्या नांवाक फावो कर महिमा. आमकांनी तुका महिमा जावं. सांव पावलो फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्याय 5 वळीन म्हणटा, तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं दी. आमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं दी. केदाळा आमी सोमया संगी जियेवन आमी सर्गी कुशीन दीस लावन ह्या संवसारी जियेल्ल्या वेळार आमकांय भाग्यवंतपणाची जिणी जियोवन आनी एक दीस भाग्यवंत जावंक आमकां साध्य जाता. ही परब सर्व संत भक्तांची परब. पापा फ्रांसीस म्हणटा, आमकां हर एकल्याक सांत जावन भाग्यवंत जावन जियोंक आपोवणें आसा. देखून तो म्हणटा, सांत भक्त हो सभेन पासारला वय
आमकां थोडी नांवां गुत्तात, आमकां थोडी मोगाची जावंक पुरो, तितलेंच सांत भक्त न्ही. तो म्हणटा आमच्या कुटुंबाची जावंक पुरो, आमच्या आवय बापूय जावंक पुरो, मलगडी जावंक पुरो, भगेवंतपणी जिणी जियेल्ली क्रिस्ताच्या पावलांनी क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोण सर्गी कुशीन दीस लावन जियेल्ली आमची वडिलां आमच्या कुटुंबाच्या सांदई सक्कड सांगाता सर्गराजांत आज संता भक्तांची परब आमी संभ्रमता. मगर भाव भिनीनो, भगेवंत जावंक सांतीपणाची जिणी जियोंक कश्टाचें पूण साध्य आसा. आनी ह्या खातीर जेजू भोव अपुरबायेचीं सुत्रां आयच्या वांजेलान दिता. 8 भागी बियाटिट्यूड्स आमी म्हणटा, आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. आमकां मात्र न्ही, क्रिस्तांवांक अक्रिस्तांवांक ही सोमयान दिल्ली देवाचें उतर, ही सुत्रां भोव आकर्शीत जाल्यान, तांच्या जिणेन प्रभावीत जाल्यान तुमकां आनी म्हाका एकंडी जावन ही सुत्रां, ही देवाचें उतर आमी जियेल्या जाल्यार, आमी जियोंक ल्हान संगतींनी प्रयत्न केल्या जाल्यार आमी त्याच वाटेर आसा म्हूण जालें. देखून ब्लेसडनेस, भागीपण, सांतीपण जियोंक जेजू म्हणटा आमी कांयच न्ही, देवूच सर्वस्व म्हणल्या चिंतपान आमी जियेल्या वेळार आमी त्या वाटेर आसा म्हूण जालें. तितलेंच न्ही, जर आमी कोणाक आमच्या भाव भयणीक दया दाखयता, तांचे विशयांत कांय थोडें चिंता, तांकां बरेंपण करता, जर आमचें मन काळीज नितळ आसा, हेरांक वायट करचें, हेरां विशयान उलोवचें तसल्या चिंतनांनी न्ही, पूण आमचें काळीज, आमचें मन नितळ आसा, आमी समाधानी जावन आसा, कितेंय जावं कितेंय घडोवं पूण आमी समाधानान जर जियेता जाल्यार, जर आमच्या जिणेंत कश्ट संकश्ट सगळें येता तरी आमी आमच्या सोमयाचेर क्रिस्ताचेर फातयेवन ताच्या भावार्थान आमी जियेता जाल्यार आमी ह्या सांतीपणाच्या भगवंतपणाच्या जिणे वाटेर चलता म्हूण जालें. आमकां ती बोळ, ती सकत जेजू दिता. देखून आमकां हर एकल्याक अवकाश आसा. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें जुवांवच्या उगडापण, जुवांव एका अपुरबायेचें सर्गी एक दृश्य पळयता. कसलें दृश्य? तो म्हणटा व्हडा संख्यान लोक आसलो, जायते जण आसले, कितले जण ते आसले, तर सगळ्यांक अवकाश आसा गी. आमी वांजेलान पळयल्यार एक फावटी शिसांनी जेजूक विचारलें, सोम्या बाचाव जावचें थोड्यांनी मात्र म्हूण विचारलें. ह्या वेळार जेजून थोड्यांक म्हणून सांगिल्लें ना. जेजू कितें म्हणालो? अशीर दरवटांतल्यान भितर सरा. तशें म्हळ्यार आमी क्रिस्ताच्या फाटल्या अवतारांनी आमची जिणी ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमकां तितलें सुलभायेचें न्ही. आमी भाग्यवंतपणी जियोंक, आमी सांतीपणाची जिणेंत सोमकोंक तें सुलभायेचें न्ही, तरी सोमी आमकां ताच्या कृपेन भरता. पापा फ्रांसीस म्हणटा, टू बी सेंट्स इज नॉट ए प्रिविलेज फॉर ए फ्यू बट अ वोकेशन फॉर एवरी वन. थोड्यांक मात्र न्ही, आमकां हर एकल्याक अवकाश आसा. देखून आमी सबार फावटी चिंतचें आसा, संत भक्त म्हळ्यार पयस आसात ना, संत भक्त सोम्या संगी आसात, संत भक्त आमचे संगी आसात. आनी आमकां ताचे विनतेन, तांच्या मागण्यान आमकां ह्या संवसारीन जियेत आसतना पवित्रपणी जियोंक, भाग्यवंतपणी जियोंक आमकां आदार दितात. पवित्र पुस्तका प्रमाणे जियोवन देवानी पेल्याच्या मोगान बरोवन जियेल्ले ते वांजेलाच्या उतरांद्वारे सोम्याच्या उतरान प्रेरीत जावन, आनी तितलेंच न्ही, ह्या संवसारान जियेत आसतना, सादी जिणी जियेत आसतना पेल्याच्या मोगान बरोवन, पेल्यांक कांय कुमोग करून बरी जिणी जियोवन जियेल्ल्यान तो भगवंतपणाचो कुरो लाभता. मगर भाव भयणीनो, आमकांय हर एकल्याक म्हाका उडास येता, कोण म्हण एकलो पाद्र्या एपटी ताची उतरां शर्मा दिता आसतना हांवें आयकलें. तो म्हणटा आज आमी नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर सर्व संत भक्तांची परब संभ्रमता. सक्कड संत भक्त जावं पुरो आमची मलगडी, आमची मोगाची पुरा सर्गीराजान आसा म्हूण फातयेवन आमी ह्यो संभ्रम चलयता. तो म्हणटा फुडें आमी मेल्या उपरांत आमी आवय बापूय, आमी मलगडी, आमच्या भुरग्यांनी हो दीस उडास काडटा आसतना आमचो उडास काडी जाय. त्या रितीन आमी जर जिणी जियेला जाल्यार नोव्हेंबराची 1 तारीख सर्व संत भक्तांच्या फेस्ताक आमी ह्या संवसारांत भगवंतपणी पवित्रपणी जियेल्ली ती जिणी सोम्याक मोगाची जातली आनी साक्ष जातली. देखून आमी कांयच न्ही, सोमींच. इट्स यू. आमी जेजूक म्हणया, इट इज नॉट आय, इट इज यू. कालच्या परच्या दिसा आमी मॅच पळयलें
विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप. आणि आज तुम्ही पळयल्यार मोबायलार वा सगळ्यान तूं एकच जेमिमा रोड्रिगस ताचें नांव व्हडना, पूण तितलेंच न्ही, तूं ओपन करतना फर्स्ट काल मेळटा. हांवें फर्स्ट काल हांव क्रिकेट खेळ्ळी म्हणून ते काल म्हणटा फर्स्टली आय थँक जीजस. तुमी कितलेंय काडा, फर्स्ट म्हणटा तें फर्स्टली आय थँक जीजस. तर तुमी आनी हांवें ह्या संवसारी जिणी जियेत आसतना आमकां कितले कश्ट संकश्ट आयल्यार आमी सोमयाची जावन जियेल्ल्या वेळार, ताच्या पावलांनी ताच्या मोगान आमी जियेल्ल्या वेळार आमी ह्या संवसारी भगवंतपणी जियोंक, भगवंतपणाची जिणी जियोंक आमकां साध्य जाता. आनी आज एवकारिस्तांतलो जेजू आमकां सदांच ताची कृपा ताचें बेसांव दिता. जर आमची मालगडी भाव भयणी सांत भक्त आज नांवां कडेन जे म्हणना मस्त सांत भक्त आमकां कळीत आसात, ते सगळे ह्या एवकारिस्तांतल्या जेजू तावन प्रेरीत जाल्ले. जेजून तांकां बोळ कृपा दिल्ली. तर आमी कितें करया? आमी एकच एक गजाल आमच्या जिणेंत जियोंक प्रयत्न करया. तें कितें म्हळ्यार आमी सबार सांत भक्त आमी जाणाव व्हडले व्हडले पवित्र सभेन पासारलेले सांत भक्त. आमकां मोगाची कोणी एकलो, आमकां हर एकलो सांत भक्त जाय काय, एकलो सांत आमकां ताची जिणी ताचें प्रेरण आमकां समजून घेवंक मात्र न्ही, आमी तें जियोंक कांय 1% 2% व्हडलें जियोंक साध्य दिसना, पूण कांय थोडें बरेंपण त्या सांता भक्तांतून आमी जियोंक कोणी एकलो सांत पवित्र सभेन पासारलेलो ना जाल्यार आमच्याच कुटुंबांनी आमची आवय बापूय मालगडी भगवंतपणाची जिणी जियेल्ली ती सर्गरास जावंक पुरो. पूण तांचो उगडास काडून हर एका दिसा जर आमची जिणी आमी बरी करून जियेल्या जाल्यार आमी हे सांता भक्ताचे संभ्रम चलयता आसतना आमी आमच्या जिणयेंत पवित्रपणी जियोंक, भगवंतपणी जियोंक आमकां साध्य जातलें. आनी आमकां जियोंक ही आपोवणें आसा जेजूय आमकां कृपा दिता. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ताचें बेसांव ताची कृपा आमी मागया. आमेन.